ट्रान्सपोर्ट खात्यान कंप्लेन रजिस्ट्रेशन ॲप लॉन्च केले। बेजबाबदार बेशिस्त गाड्यो चलोवपी आनी येरादारी नेम मोडटल्यांची ह्या ॲपाचेर कंप्लेन करूं येता। गोंयचे रस्ते आनी येरादारी सुरक्षीत जावची म्हूण येरादारी मंत्र्यान कांय नवे प्लान केल्यात। ते ताणें प्रुडंटा कडेन उलोवन दाखयले। हेल्मेट घालना तांकां फायन घालचे परस नवे हेल्मेट घेवंक लायतले। ते भायर 33 एक्सिडेंट ब्लॅक झोन सुदारपाक घेतले। येरादारी खात्याचे हे ॲप कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन नावाचे हे ॲप गोंयच्या रस्त्यांचेर येरादारीचे नेम मोडटल्या आड कारवाय करपाक मेळची म्हूण लॉन्च केला। लोकांक ह्या ॲपा वेल्यान कंप्लेन करूंक मेळटली। हेल्मेट घालनासतना कोण मेळ्ळ्यार तांकां फायन घालचे परस तांची गाडी दवरून तांकां हेल्मेट विकते हाडूंक लायतले म्हूण सुदीन ढवळीकार उलयलो। आनी एक हांवें डिसिजन घेवपाक लायला व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर टू व्हिलर्स दोज हू आर नॉट वेअरिंग द हेल्मेट इंस्टेड ऑफ गिविंग देम चलन दे शूड detain the vehicle and ask the pilot to go and get helmet and then to release the vehicle. This will be implemented throughout Goa. Instead of giving chalan देऊन काय फायदा ना। गोंयभर वेगवेगळे कडेन रस्त्यांचेर 33 ब्लॅक झोन आसात। ते झोन खंय सुदारपाक घेतले। मेन जे ब्लॅक स्पॉट्स आसा ते इमिजिएट घेवचे PWDन अशें एक डिसिजन घेतलां। सादारण 33 ब्लॅक स्पॉट्स टॉप प्रायोरिटीचेर घेवचे। सो कितें करपाक जाय? ब्लॅक स्पॉट म्हणजे ज्या कडेन कंटिन्युअस एक्सटेंड जाता अशे काही जागे आमी डिसायड केल्या आनी ते जाग्याक जाता तशे इम्प्रुवमेंट कसो करतलो रस्त्याचो। व्हेरी इम्पॉर्टंट इज ट्रक टर्मिनस प्लाझा फोंडे नियर बाय विथ द अवेलेबल हाका 100% फायनान्स फ्रॉम MOST MORTH। ही सगळी रेजोल्युशन्स आयच्या मिटिंगेक घेतल्या तुमी? आमी डिस्कस केल्या, त्याचे मिनिट्स जातले आनी त्या नंतर इट वील गो फॉर एज अप्रुवल। वन्स इट इज अप्रूव्ड वी वील सेंड हे आमचो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट एंड वील गेट अ सँक्शन। त्या शिवाय सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्स प्रमाणे जे सुप्रीम कोर्टान आमकां सांगलां ते सगळे त्याचेर एक्शन प्लान तयार करपाचो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। गोंयांत टॅक्निकल टेक्स्टायलांत गुंतवणूक करपाक मोठो वाव आसा। केंद्रीय टेक्स्टायल खातें आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची कचेरी तांचेर एकमेकाच्या संपर्कान आसा म्हूण केंद्रीय टेक्स्टायल मंत्री स्मृती इराणी उलयली। मोदी सरकाराक 3 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान कार्यावळींनी वांटेकार घेवपाक स्मृती इराणी गोंयांत आसा। And under the Textiles Ministry, I have been engaging with the Honorable Chief Minister's office. Technical textiles have a huge scope in Goa, and I'm hopeful that we have an upcoming, the first ever international conference and exhibition hosted by India, where we are seeing participants from over 60 countries, and we can encourage those in the field of technical textiles, which is a sunrise sector, to come and invest in Goa. In fact, the curtain raise of the textile event featured Kunbi sarees in Delhi when that happened, and we found people outside Goa who are doing Kunbi sarees. I've just met the Art and Culture Minister, and I've appealed to him that if there are people who want to revive it in Goa or outside Goa, the Government of India is more than happy to extend that support, especially for revival of skills and crafts which you have as identified who are languishing. मोदी सरकाराक 3 वर्सां जाल्ले निमतान स्मृती इराणीची सांखळे सभा जाली। तुम्ही जर काढून पळयशात जाल्यार मोदीजीच्या अजेंडाचेर कोण आसतलो आसा जाल्यार ह्या भारत देशांतलो अत्यंत गरीब मनीस, गरिबांतलो गरीब मनीस हो मोदीजींच्या सरकाराच्या पयली लिस्टाचेर आसतलो। हांगा खंयच खोटीपण जावची ना, हांगा खंयच करप्शन जावचें न्ही आनी ह्या करप्शना लागून देश आमचो खिळखिळीत गेलो। जेन्ना आमी माथ्यार उदक वयता तेन्ना पांया कडेन येता, केंद्राक म्हणटा आयकता कितलेच खेळना म्हणजे कदाचित 15
बन ना पाए। एक तरफ वो राजनीति जो वोट लेने के बाद 5 साल आपको भूल जाती है, और दूसरी ये कार्यशैली जो कहती है कि वोट की प्राप्ति के बाद से ही हमारा काम शुरू होता है। और ये कार्यशैली का फर्क आज 3 साल बाद हमें इस प्रांगण में लेकर आया है। और एक ऐसा ही विस्तार गोवा की धरती पर हमने किया, जब गोवा की धरती पर इस बात का भारतीय जनता पार्टी ने उल्लेख किया कि भाजपा के 2014 के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे। कुछ अद्भुत है इस धरती में, जो आप सबके आशीर्वाद से हमें इतिहास बनाने का मौका मिला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। हेल्थ मिनिस्टर विश्वजितान जीएमसीन खांदेपालट सुरू केल्या। पॅथॉलॉजीचो असोसिएट प्रोफेसर दोतोर मल्ल्याची डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सफ्युजन मेडिसिनाचो हेड म्हणून नेमणूक केल्या। आदली हेल्थाची रिटायर्ड डायरेक्टर दोतोर राजनंदा देसायाक मंत्र्याच्या ऑफिसान अंडर सेक्रेटरी म्हणून नेमल्या। जीएमसीच्या ऑर्थोपेडिक विभागाचो हेड शिवानंद बांदेकराक मेडिकल सुपरिटेंडंट केला। बांदेकर ऑर्थोपेडिक विभागूय सांभाळतलो। घेऊया एक ब्रेक।